वजरी पेडणेच्या सरकारी हायस्कुलान 10वीच्या परीक्षेत बरे गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो शुक्रारा भोवमान केलो। ह्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर हांच्या हस्तुकी जालो। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। ल्हानपणांतल्यानच तांकां शिक्षणाची ओढ दिवपाक आनी ती ओढ दिवपाक पालकांनी भरपूर कश्ट घेतला, टिचरांनी पण कश्ट घेतला आनी ह्या टिचर ह्या शाळेक वयर हाडल्या। आतां तुमची टिचर सांगासर कितें भाशणां केली, तांकां उमेद इतलीच आसता की आपलो भुरगो फुडें वयचो, कारण हांव केन्नाय पळयता टिचरांक हांव चड कित्याक मानता की टिचर जो आहा तो खंयच्यान भितरल्यान पयशे घेवन शिकयना। या ताका कितें एक भुरग्याक तकली दिवपाक जाय पयशे घेवन बाबा ताका तकली दिवंक सांगपाक तेंची रात दीस हो भुरगो शिकचो, नंबर 1 जावचो, फर्स्ट क्लास पास जावचो, पर्संटेज ताका बरी घेवची, ह्या आदाराचेर आपल्याक नांव घेवचें। आमी आज पॉलिटिकल लोक आमी म्हणटा ते आमदार, आमी एक भाशण सुद्दां ठोकलें की ती मतां मेळटली काय आमी पयलो विचार करचो, तसो ते टिचरांचो ना। आमी एक आतां जरी ब्रीज केलो, हो पयशे लोक केन्ना म्हणटात, पयलीं म्हणटात लोक बाबू ब्रीज बांदलो की मागीर हो पयशे म्हणटात किती पर्संटेज मेळ्ळी कोणाक खबर, अशें आसता। तुमच्या 15 वर्सां जाली, 16 वर्सांचेर लागले गेले तुम्ही, म्हणजे अशें समजवता येना की वजरेसून दुसऱ्या गांवांत पावल पडलो म्हणजे आपूण आतां सुटलो, आपूण आतां फ्री जालो। अशें चेडवान जावं चेड्यान अशें एन्जॉयमेंट करपाचें हें लायफ न्हू, हें फक्त लायफ आसा तें शिकपाचें। थोडी भुरगीं कितें म्हणटा, आतां ना आतां आमी वचोया मजा करुया, हें करुया, आई मम्मी कडसून 100 रुपया घेता, 50 रुपया घेता, तशें भुरग्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तशें करूं नाका। जर 200 रुपया दिले समज तुमकां जाल्यार हे 50 रुपया आयज यूज केले, फाल्यां 50 रुपया ते घालात, म्हणजे अशें पेरेंट्सांक सुद्दां तुमची आपुलकी दिसोंक जाय। प्रत्येक पेरेंट्सांक दिसता की म्हाजो भुरगो खंय तरी नांव कमोवचें आनी आमचें नांव खंय तरी वयर येवचें। खंयचेच पेरेंट्सांक दिसना की म्हाजो भुरगो मोवाली जावचो, म्हाजो भुरगो असो वायट छंदाक लागचो, खंयच्याच पेरेंट्सांक दिसना। पूण आमचे जे वजरेचे इतले भुरगे स्मार्ट आसात आनी बरे इतले आसात, म्हणजे एक रिस्पेक्ट दिवपाक तांकां कळटा। म्हणजे अशे तरेन आमचे एक ही बॅच गेली, पण आता दुसरी बॅच जी येतली पळय, हेका आता इतले सांगले की तेंच्यांनी लास्ट एंडिंगाक रावपाचें न्हू। थोडी भुरगीं कितें करतात ना, काय न्हू पास जातली म्हणटात, लास्ट एंडिंगाक अभ्यास करूंक लागतात। एंडिंगाक जर अभ्यास केलो जाल्यार टिचर्स कोणूच काय करूंक शकना। स्टार्टिंगूच सुरवात करूंक जाय, 1-2 वरां 3 वरां अभ्यास करपाची संवय करूंक जाय, करता करता मागीर इतलें इजी जातलें, ना जाल्यार तो बरो दवरलेल्या सारको तकलेर जातलो। Behind it was the hand of our teachers. They taught us with great effort. They taught us in such a way that they did not feel like teachers. They were like our actual parents. आज आमकां कितें कळान आसलें समजा जाल्यार ते सगळे क्लियर करताले। बाकीच्या स्कुलाचे भशेन 40 भुरगे बसता, तितून कोण कळना तो उरकी उरता, आमचे तशें नासलें। आमकां सांजे क्लासीस आसले, सगळे आमकां सारके अटेन्शन दिताले।